उलयता हांव आतां जुंजा हावजाच्या ऑपोजीट जे आतां रस्तो कोसळोन खंय आहा काल हांगा एका मनशान नदरे घालून दिली म्हापसा मुन्सिपाल्टीच्या की हो रस्तो जो आहा सायडीक जो बिल्डींग बांदता मुन्सिपाल्टीची तो कोणची माती सगळी गेल्लेली आहा तो खंयच्याय टायमार कोसळोंक शकता. तेन्ना काल आमी हांगा येयले मुन्सिपाल्टीचे इंजिनियर हांगा येयले आनी तेंच्यानी हांवें आयज आमी हें काम स्टार्ट करता म्हणून ते आजून पर्यंत कांय जावंक ना. आतां वरां जाल्यार 12:30 दुसरो दीस आहे फक्त ते हे बांदून दवरले गुणे बांदून लायले दिसत आनी ती एक दोरी बांदून दवरल्या आनी कांय करूंक ना. दुसरें हांगासर आतां कोण चलतना वता हांगासून म्हाका रस्तो कोसोंक शकता. हो डेंजरस हितूर आहा रस्तो तो. पायपलायन उदकाची फुटलेली आहा ती फाटल्या 6 म्हयन्यांक पायपलायन फुटलेली आहा तेजेर कोण लक्ष दिना. एक्चुली मुन्सिपाल्टी बिल्डींग तेंच्यांनी सांगूंक जाय PWD पायपलायन कट कर तेका लागून तें उदीक भरता आनी तेका लागून म्हाका दिसता ते आतां तर पावस जालो तेजे पयलीं उदीक चालू आहा ते थंयसून ती माती सामकी ती हें जालेली भुसभुशीत जालेली आहा. तो खंयच्याय टायमार कोसोंक शकता. रोडा खंयची माती म्हणजे हेज्या पंची आतां रस्त्या पंची माती आहा ती सगळी ती माती सगळी भुसभुशीत जालेली आहा आनी उदकाची पायपलायन थंय फुटलेली आहा. हें आतां म्हाका घर आहा तो ओनर एक आहा ताचे तेणी म्हाका काल ते सांगलें की आपूण म्हाका व्हिडियो काडून म्हणालो लायनाक धाडलो म्हणालो फाटल्या दिसांनी कांय एक्शन जावंक ना म्हणलो कितेंचें. हांवें म्हणलें बरें हांव पळयता कोणाक सांगून काल हांवें PWD फोन केलो हांगासर म्हणलें तुमी कितें करा मातशें की उदीक चालू आहा ती माती म्हणल्यार आनीक मोव जाता भितरल्यान उदीक येता सगळें म्हणलें तें. आनी लोकांक आमी सांगता की आतां हो रस्तो इतलो डेंजरस जाला तो आब्रियो लोबो ते स्ट्रीट आसले पयलीं थंयसून तो अलंगाडा वयता तुमी मातशें सांबाळून हेवटेन जर गाडयो घेवन येवपाक मेळना तरी येवं नाका म्हणल्यार थोडे येतात चलोन सुद्दां येवं नाका हेवटेन इतलें डेंजरस जाल्लेलें आहा हें खंयच्याय टायमार कोसोंक शकता. येयल्या ती येयल्या ती आमची हेजी घातलेली आपसाळी फुडिंग उलयले शिवसेना गोवा राज्य नॉर्थ गोवा सेक्रेटरी. आज पयला तुमी हेंच्यांनी हांगा कितें करून दवरला ते मुन्सिपाल्टीन हांगार पळय सगळो रस्तो पळय भितून माती पळयला ह्या वटेन पळयला तुमी ह्या सगळे वटेन माती सगळी भितून कोसळ्ळा आनी हो रस्तो कोसोंक पडोंक शकता. आज तेंच्यांनी म्हटलेलें कितें आज तुमी करतले म्हणून आज काय अजून काय येवंक ना हेंच्यांनी आनी केन्ना करपाचें तें कळना. रस्तो तो मेन हो एक रस्त्याची पाड पडलेली सगळे वाटेन म्हापशान पाड पडलेली रस्ते जाणा तुमी सगळे वाटेन आनी हे पळयात न्ही हो बॉर्डर घालून दवरला पळय हेंच्यांनी हेजे भितून मरे माती सगळी कोसळलेली आहा आनी केन्नाय पडोंक शकता. ते केन्ना करपाक रावला ते आमकां कळना ते कितें आनी मुन्सिपाल्टी सांगता आमी ते बेगीनचे बेगीन कळूंक जाय कितें बाकीचे आनी उलोवंक सोदताले हांव टायम रावून येवंक ना हांगा उलोवपाक कितें हांव एकटो येला उलोवपाक नॉर्थ गोवा सेक्रेटरी म्हणून गेलो हांव कळ्ळें शिवसेना आनी हांव म्हणटा की बेगीनचे बेगीन करपाक जाय हेंच्यांनी ते कितें ते आनी रस्तो 100% पडटलो रस्तो तो कोसळून भितून पळयात न्ही फोटोचेर कळटलो तुमकां कितें आनी उदक तर भरला पावस तर बरो झबझबीत पावस येता कळ्ळें. देव बरें करूं म्हणटा बेगीनचे बेगीन करचें मुन्सिपाल्टीक सांगता.